म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसऱ्याच घडये म्हजे विशांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना, कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्या पक्षेचो. तुमी क्रिस्ताचे फाटलावदार म्हणल्या खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीस जाल्यार सत सावन तुमकां सांगता तांचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सत म्हणटले ह्या ल्हानां पैकी एकल्या पातका कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांता पातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. 2 हातां सोणू यमकोंडाच्या पालवण तसल्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास एक हातां सोणू तुवें जिवितांत भितर सचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पाय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. 2 पाय आसोणू यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवच्या प्रास तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कुंकून काड. 2 दोळे आसोनू यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवच्या प्रास एकच दोळो आसोनू तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवा. आमच्या इंग्लीश दिसाळ्यार एक खबर आयिल्ली. ती खबर कितें म्हळ्यार उत्तर भारतांत लाखुणोंत एका सिस्टांच्या कॉलेजींत एका मनशाक आपयल्लो. कितें करूंक ताणें एक प्रोग्राम दिवंक. तो आक्रिस्तांव कित्याक म्हळ्यार तो हली प्रोग्रामां करतालो आनी ता देखून तो थंयसर आयिल्लो. आनीक एक अजापाची संगत ताणें केली. काय म्हळ्यार जेजू ताचे थंय येता, ताच्या आंगार येता आनी तो हेरांक गूण करता. ताणें मस्त कडेन तें केल्लें देखून ही सिस्टांची कॉलेज ताका थंय आपयल्लो. हें ताणें केलें आनीक जायतीं स्टुडंटां थंय आशिल्लीं क्रिस्तांव कॉलेज ती चलयो भुरग्यो थोडीं रडलीं हाका पळोवन, थोडीं पडलीं आनीक बारीक अजापशें जालें. सिस्टरी प्रिंसिपली थंयची अजाप जाली. ह्या मनशाची सकत कली आबा, कितली सकत आमच्या भुरग्यांनी थोडें पड अशें केलें, थोडीं रडलीं, थोड्यांक तकली गोवली म्हणटा ह्या मनशा थंय सकत आसा. हें सक्कडी ताणें केलें. दुसरे दिसा मात इल्लो गालाटो आनी पुरो जालो. दुसरे आयले तुमी कशें केलें इत्यादी. तो दुसरो भाग तो आसूं पूण ह्या मनशाची सकत पळया. त्या देखून दुसरे दिसा थोड्यांनी सिस्टर विचारलें तुवें कशें करयलें. ती म्हणाली भोवशा ताचें तें प्रत्येक स्पिरीट आसा. ताणें दुसऱ्या कडेन केल्लें देखून ताका आमी आपयलो आनी म्हाकाय अजाप जालें अशें ताणें केल्लें पळोवन विचीस सकत ताचेर ताणें भायर सरली. जर तर मनीस बरें करता जाल्यार आमी कित्याक ताका आडावचें अशें ती म्हणाली. तें सुगी सोमागी म्हणून गजाल दुसरी पूण ताणें तें केलें आनी जायत्या जाणांक केल्लें तें अजाप जालें. भुरगीं रडलीं पडलीं आनी इत्यादी. थोड्यांक तकली गोवली उदक दिलें आनी बारी अजापशें बगलें. भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें कशें देवाचो आत्मो 70 जाणां मालगड्यांचेर 70 जाणांचेर आयिल्लो आनी हाका कारण कितें. मैजे देवान विसरून काडिल्लो इस्रायल प्रजेचो मुखेली आनी त्या देखून तो देवा कडेन सरस्वत देवा कडेन मागतालो सगळ्या इस्रायल लोकां खातीर. आनी त्या देखून देवाच्या कुशे प्रमाणे 70 जाणां मालगड्यांक पिंसले. मालगडी म्हळ्यार भुरग्यांनी तरणाट्यांनी अणभोग आशिल्ले आनी देवाच्या मोगांत आशिल्ले मनीस नांवां सांगल्यान 70 जाणांक नंबर सांगलां. 70 जाणां विंचले आनी मैजे तसो स्पिरीट कितें आशिल्लो मैजेची उर्बा स्पिरीट ह्या 70 जाणां मालगड्यांचेर तो आयिल्लो. आनी उपरांत ताणें प्रवादपण केलें 70 जाणांनी. ताच्या उपरांत आनी एक गजाल घडिल्ली आमी आयकताच्या पयल्या वचपांत. ते थंयसर टेंटा गेल्या उपरांत टेंटा म्हळ्यार तांणी रावचो जागो आनी थंय गेल्या उपरांत दोगां तरणाट्यांनी आसलें प्रवादपण केलें. ते मालगडे तरणाटे तांची नांवां आयच्या पयल्या वचपान सांगल्यान आमी आयकलें. आनी त्या दाडा कालें जालें
हे मात थंय आशिल्ल्या उरल्यांक सोंसणां जालें तांच्या भितर एकलो मैजे लागीं कालें करता एक पिर्याद व्हरून येता आळे 70 जाणां विसून काडन तांकां प्रत्येक आत्म प्रेरण मेळा अशें केलें आनी हांगा 2 जाण तरणाटे आसलें काम करतात देखून तांणी तें करूं साथ देना हाचे पिर्याद हाचे कंप्लेन गेले मैजे कितें म्हणालो आसो जर तर देवाचो स्पिरीट ह्या 70 मालगड्यांचेर सगळ्यांचेर देवान दिल्यार तूं कोण विचारूंक 70 मालगड्यांचेर मात न्ही देवाचो स्पिरीट देवाचें बरेंपण सगळ्यांक मेळोवं पुरो आमी कोण विचारूंक आमी कोण मसोर करूंक आमी कोण देवा सवालां करूंक आनी अशें मैजे त्या मनशाक कंप्लेन धाडिल्ल्या मनशाक सांगा लागलो देखून देवाचें बरेंपण 70 मालगड्यां मेळिल्लें वय तें कोणायक मेळयेत देवान विंचून काडयेत तांतूं वो आनी तो म्हणना तांतूं पंगड ना त्या दोगुणायच्या शुभतेन आमी आयकलें जुवांव एक पिर्याद हाडून येता कोणा लागीं जेजू लागीं हाळे तुज्या नांवान अजापां करच्याक आमी एकल्या देखलो तुज्या नांवान अजापां करता ताका आमी आडायलो काल्याक तो आमच्या पंगडाचो न्ही आमच्या ग्रुपाचो न्ही देखून ताका तुवें करूंक नजो म्हणें जेजू कितें म्हणटा जेजूची जाप पळय आमी आयकली आयच्या शुभवार्तेंत कोण म्हजे नांवी अजापां करता प्रभात करता तो म्हजो विरोधी आमचो विरोधी देखून ताका आडाय नाकात देखून तो म्हज्या विरोध उलयना जर तर म्हजे नांवीन तो हेरांक बरें करता जाल्यार तुमी ताका आडावचें न्ही पळया जेजूची जाप पळया पयल्या वचपान मैजेन कितें म्हळें त्या मनशाक आनी शुभवार्तेंत जुवां एक पिर्याद हाडून आयल्या जेजून कितें म्हळें जर तर तो म्हजे नांवी अजापां करता बरें करता ताका आमी आडायनाये तो मनीस अपप्रचार करना तो म्हज्या नांवान तें काम करता भावा भयणीनो म्हज्या नांवान तो तें काम करता जाल्यार आमी ताका आडावचें न्हय आनी त्या देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत बारी सोबीतरान सांगलां कशें याकोबाच्या पत्रांत आज आमकां सांगलां आमी सगळ्यांनी दुर्बळ्यांची सेवा करूंक जाय त्या देखून जर तर दुर्बळांची सेवा करनासतना आमी रावता जाल्यार थोड्यांक मात आमी सांगता खाण घेता जाल्यार आनी दुर्बळांची सेवा आमी करना जाल्यार ग्रेस्तां कितें जातलें तांचें वस्तुरू साणशीण कांतयता की साणास म्हळ्यार तुमी जाणात वस्तुरान थोडे ल्हानशे क्रिमी आसतात व्हडल्यो कांतयता म्हणटात आमी आनी कालें जालां भांगाराक माती कातली आनी तांची काळजां पुश्टी जातली ग्रेस गायन आनी ती कालें करतली तें सगळें राखोर रावा त्या दिसाक कशे पाडे पुश्टी जातात कावून तशें काळजां ग्रेस्तांचें म्हळ्यार कोण देवाक गुमान करनात कोण हेरांक कुमोव करनात कोण आपणाचें बरेंपण चिंतात तस जाल्यांची काळजां पुश्टी जातली आनीक ती कितें करतली नाश जातली संवाद जातली आयच्या दुसऱ्या वचपान सांगलां भावा भयणीनो ही आयची तिनूय वचपां आयकतना एक संदेश आमकां मेळटा कितें मालगड्यांक आमी मान दिले 70 जाणां विसून काडले आनी तांकां देवान प्रति स्पिरीट दिलो मालगड्यांक दुसरें आमचे लागीं आसली ग्रेस काय आमी हेरां संगी वांटून घे जाय भोवशा आमी व्हडलीं ग्रेस्तां ना जावंक पुरो ती गजाल सोडया पूण आसलें हेरां संगी वांटून घेतिल्ल्यान कसलो संतोश आमकां मेळटा आनी त्या देखून देवान आमकां दिल्लें बरेंपण सगळ्यां संगी वांटून घे जाय ल्हानां संगी व्हडां संगी मालगड्यां संगी आनी आतां आज तुमच्या नित्यादार फिरगजेंत मालगणसो दीस आचरण करतात वो दीस एका दिसा मात न्ही हें तुमचें जुबलेवाचें वरास तुमचो विगार म्हणाल बारी संतोश जुबलेवाच्या वर्सां जायतीं कार्यक्रमां करतात आनीक ही एक कार्यक्रम मात न्ही मालगड्यांक तुमी घरा पळयतात भुरगीं तांची सेवा करतात तांकां कुमो करतात आनी मालगडी मोतयां बरी जर तर मालगडी ना जाल्यार एका कुटुंबांत कुटामृतें जाय घरा येयल्ल्या कुडले माम्मी खंय गेल्या म्हण विचारता सगळां म्हळ्यार माम्मी गरजेची घरा माम्मी खंय गेल्या भुरगीं नान की विचारतात भुरगीं खंय धांवल्यांक विचारतात
देखून आतां भोवशा वडांची कोबार सोडल्या गी ती आसा गी म्हण आमी नेणा पूण जर तर आमी सार जय तुमगेर मालगडी नान गी खंय गेल्यान ती आसात गी. हांव सांडवणच्या आसऱ्यांत गेल्या त्या 10 वर्सां जावन ते मिसांव चलोवन आसा आनी थंयसर जायतीं जाणां मालगडी येतात आमकां काल्याक दाखल करूंक एडमीट करून तांकां इंटरव्यू करता तांचे लागीं उलयता आनी सांगता कितें हाडल्यान तांकां इंटरव्यू म्हळ्यार खाण घेना म्हण न्ही आमी उलोवचें सुमार उलयता अर्दें वर मुक्कालोर कितें हाडल्यान आपण हाडल्यान मागीर ती सांगतात म्हळ्यार थोड्यांक कोण्णी ना आनी थोड्यांक गतदार ना तें मागीर विचारचें कित्याक तांकां हांगा दवरतात घरा पळोवंक नजोय पळय घरा पळोवंक नजो आमच्या मालगड्यांक समस्या जायत्यो आसात. समस्या आमी ह्या संवसारांत जियेता म्हणसर मुक्त जाल्ले ना आनी त्या देखून म्हाका एक माणेस्त म्हणटालो तो एक मॅनेजर एक फोमान कंपनींत पाद्रेबा म्हजी व्हडली माय आसा 92 years आमी आसऱ्यान दवरना कित्याक म्हळ्यार हांव मॅनेजर आनी हांव गळटां देखून त्या व्हडली मांयक हांव नाणयता तुमी घाले म्हणटात कांय म्हणना तुजी व्हडली माय नाणयल्या कितें जालें हांव आनी म्हजे पूत नाणयता व्हडली माय 92 आमी खंय दवरना पाद्रेबा आमीच पळयता आमच्या व्हडली मायचो आमकां मोग आसा आमची मालगडी आमकां घरा जाय पळया तो शिकपी मनीस मॅनेजर आतां हांवें काम करता आमच्या व्हडली मांयचे वस्तू रुंबोळटा आमी तिका नाणयता हांव आनी म्हजे पूत नातू हांव तिचो नातू आनी म्हजे पूती आसात हें सक्कडी आमी करता आमगेर कोणी कामाक नात कामाक वेच्या आदीं हें वत्तें काम आमी करचें आनी म्हाका संतोश काले म्हळ्यार म्हजी व्हडली माय 92 years जालीं आनी कितलीं वर्सां वाचल्यार हांव मॅनेजर हुद्दो सोडल्यार जर म्हाका रिटायर्ड जाल्यार व्हडली माय वाचल्यार तिची हांव सेवा करता वस्तू रुंबळटा तिका आमी नाणयता. मोगाचें न्हू म्हातारी प्राय म्हळ्यार उतर प्राय उपादेश पुस्तक सांगता अध्याय 11 वाक्य 7 आयकुया. उजवाड स्वादीक सुर्याचो प्रकाश पळोवन दोळे प्रसन्न जातात मनीस जायतीं वर्सां जियेत जाल्यार त्या 6 वर्सांनी तो संतोशान जियो मनीस जायतीं वर्सां जियेत जाल्यार त्या 6 वर्सांनी तो संतोशान जियो पूण सांगतास अनकाराचे दीस जायते आसात कश्टांचे दीस जायते आसात देखून तें तो उडास दवरूं. आनी उपरांत जाणवाच्या पुस्तकांत 4 अध्याय काडल्यार ओळ 8 आमकां वाचूंक मेळटा. पयल्या पुस्तकांत जाणवायचो ग्रंथ म्हाताऱ्या प्रायक फावो जाल्लो तो माण लांब अवकाचेर अवलंबून ना आनी तो वर्सांच्या संख्यान मेजूंक जायना. बगार जाणवायस मनशाचे पिके केस जाणवाय पळया जाणवायस मनशाचे पिके केस निश्कळान जिवितीस म्हातारी प्राय त्या देखून म्हातारेन जावं कोणाय की मोड ना आजकाल आमी तरणाटीन दुरा जाय म्हातारीन जाताना भुरग्यापणान उडासकें भुरगीं आसतना आमकां प्राय जावना उडासकें हें चिंता पळय भुरगीं आसतना हांव केदाळ्या फावटी व्हड जायना केदाळ्या म्हाका अणभव मेळना तरणाट आसतना आमकां भोगता कितें म्हाका आनीक ल्हान भोग मेळना देखून प्राय जाता आसतना आमकां उडास कलो भुरग्यापणाचो तरणाटपणाचो हें साज पूण प्राय रावना आनी ह्या संवसारान आसता पर्यंत आमी प्रायन व्हड जाता आमचे केस पिकतात आमी म्हातारी जाता त्या देखून म्हातारी प्राय म्हळ्यार मालगडी म्हळ्यार कितें एक वत्तें देवाचें ह्या आमच्या उतार प्रायर मालगड्यान थोड्यो गरजो आसात अत्मी गरजो ते कोणें सुदारची जंय तांकां मिसाक वचून घेवंक आनी जायना. तरणाट्यांनी नातरांनी नातीनी ह्यो गरजो सुदारची जाय आनी त्या देखून भुरग्यांक तरणाट्यांक घरा जर तर मालगडी आवय बापाय आसा जाल्यार प्रत्येक एक वावर आसा काम आसा कितें आमच्या मालगड्यांक चलोवंक जायना वचोवंक जायना तांकां कुमो करी जाय ती कुमो कोणें करची तरणाट्यांनी कुडीच्यो गरजो सुदारच्यो अत्मी गरजो सुदारच्यो आनी त्या देखून खंयसर बरीं कुटुंबां आसात थंयसर तरणाटी नातरां नातू आनीक तांच्या मालगड्यांक सुदारतात तांकां सोण घालनात आनी तो एक संतोश आमच्या कुटुंबांनी आसा जाय. बाबा भयणीनो
आनीक दुसरें एक प्रायवंतां थंय मालगाड्यां थंय पॉजिटीव चिंता म्हणटात कळ्ळें चिंताप प्रायवंतां थंय एक बरें चिंता म्हळ्यार कळ्ळें आमची भुरगीं आमकां पळयतात आमकां कांय तोंदरे नात देखून तसलें चिंताप मालगाड्यां थंय आसल्यार कळ्ळें जाता प्राय जाल्यार भलायकी बरी जावन येता देवाक अर्गां दिवं जाता आमचो एकलो पाद्र्या बसलो सेमिनारींत आसतना आमकां शिकयतालो ताका सदां 80 वर्सां प्राय जावन तो म्हणटालो गेल्यार येस मॅन इंग्लिशान मिशीन इज गेटींग ओल्ड म्हणटालो मिशीन इज गेटींग ओल्ड म्हळ्यार मिशीन परनें जालें आनी कांय करूंक जायना देखून आमी अशें म्हणचें आसलें येस म्हणचें यू आर सेयींग येस तूं वय म्हणटाय पूण मिशीन परनें जालें खंय परनें जालें म्हळ्यार काण सोमा आयकणांत दांत नांत साबोंक जायना आनी कालें करचें आनी मिशीन परनें जानासतना आतां तें नवें जाता गी भावा भयणीनो पूण बरें पाद्र्याक कितलें चलोवं जाता तितलें वो करतालो कितलें उलोवं जाता तितलें आमचे कडेन उलयतालो कितलें आयकोवन जाता आमकां मार्गदर्शन दितालो आनी त्या देखून मालगाड्यांनी प्रायवंतांनी सत्राय गरजे कितें आमकां कितें करूंक जाता तें आमी संतोशान करीत जाय ताका म्हणटात पॉजिटीव थिंकींग सकारात्मक नकारात्मक म्हाका कितें जाता तें हांवें करूंक जाय निमाणें जॉन वेस्ली म्हणलो तसलो एकलो पास्टर प्रोटेस्टंट ताच्या जिवितान आमकां हें आयको मेळटा तो 18व्या शेतमानान जियेल्लो आनीक सुमार 2.5 लाख महिलां ताणें गोड्याचेर पयन केल्लें गे तरणाटो आसा 2.5 लाख गोड्याचेर पास्टर म्हळ्यार काले शर्माव दिवंक प्रवचन दिवंक तो येतालो आनी 80 वर्सां जाताना तो दिसाक गोड्याचेर 40 महिलां पयन करताली 80 वर्सां आमकां गोड्यार सोडूंक जायना अळेव पळय ताच्या उपरांत दिसा 2 शर्माव दितालो खंय 80 वर्सां जाताना ही ताची जिणी तितलें मात न्ही सकाळीं 5 वरार उठ्ठालो गे 80 वर्सां जाताना बारीक कस न्ही गे 5 वरार उठोवंक ताच्या उपरांत 85 जाताना 5:30 उठ्ठालो गे आनी म्हणटालो गे देवा म्हाका 85 वर्सां जालीं आनी की हांवें कित्याक 5 वरां उठोवं नजो म्हणटालो गे जॉन वेस्ली आनी तो म्हणटा म्हजी प्राय म्हातारी जाता पूण म्हजी मोत तरणाटी आसा म्हाका हें काम करयेर देखून हांव सदां देवाक अर्गां दितां पॉजिटीव चिंता बरें चिंता भावा भयणीनो तरणाटी प्राय म्हळ्यार आमी देवाचें देणें देवाक आमी अर्गां दिवया देखून सगळ्यांकी म्हातारी जावंक आसा आमी चिंतूच ना सगळ्यांकी दीस म्हातारी आसा आनीक ती म्हातारी प्राय देवाचें देणें म्हण चिंता आसतना आमच्या कुटुंबांत जर तर प्रायवंत आसात आवय बापूय येतात तांकां तरणाट्यांनी मोग दी जाय तांकां सांबाळी जाय तांच्यो आत्मीय गरजो आनीक कुडीच्यो गरजो सांबाळल्यार आमची प्रायवंतां मालगडी संतोशान जियेतलीं आयच्या संदर्भात हांगासर सगळीं मालगाड्यांक हांव चेपे उखलतां देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगासर मिसाक आयल्यात कळलो संतोश म्हजी व्हडली माय आशिल्ली आतां देवा दिवन जाल्या आयतारा मिसाक वचोंक आसल्यार शेनवारा न्हांवन पुरा रेडी आनी आमकां सांगताली आळे पळय म्हाका मिसाक वचोंक आसा आपोणोरा फाल्यां मिसाक वचोंक देखून पयलीं कूड नितळ जाय अशें ती मिसा वचोंक जायना आनी त्या देखून म्हजी व्हडली माय आसा पळय तिका आमी मागीर नातरां आनी मिसा आपोवन व्हरचें कळलो संतोश आळे पुता म्हाका मीस मेळ्ळें शर्मा आयकलो हांव कुमसा जालें व्हडली माय संतोश कित्याक म्हळ्यार आमी तिका मिसाक आपोवनेलें तोळ तिका सोलोवंक जायनातलें आतां ती देवा दिन जालां 92 वर्सांच्या प्रायर मोगाच्यानो कसलें गडितां तुमगेर तुमच्या मदें तुमच्या कुटुंबान जायतीं आसात मालगड्यांचो मोग करया तांकां मान दिया तांकां गौरव दिवया आनी आमी सगळ्या आमच्या कुटुंबाक देवाचें बेसांव जोड काडुया भक्तां सयत पत्यांचें बुकसाणें कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन भावा भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाप ह्या संवसारीं पयणार आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार आमच्यो आत्मीक आनी लौकीक गरजो तुजो दितला तरी आमी साक आमी हाडलेली मागणी आनी त्या सावा आमच्या आशा आनी गरजो बापा आमचे मागणे आयक बापा पय सभेचे वडील जावन आसच्या पाप साहेबांक सर्व धार्मीक मनियऱ्यांक तांच्या देखीबेर जिवितां मुखांत्र तांचे ताब्यान दिल्ल्या क्रिस्ती परजेक तुज्या पेल्याची रुजवात जावं दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पेल्याच्या मोगातान वंचीत जाल्ल्या प्रायेस्तांक अनाथांक विधवींक पिडेस्तांक
निराश्रितांक बऱ्या मनाच्या मनशातांक प्रत्येक जावन आमचे तांकां तुजो मोग लाभाशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे वावरपटच्या आमच्या मिशनरी राख आनी सांबाळून तांच्या मिसां वावरांत बगीचार आमचो सर तांचे बरें तुजे कृपेन आमकां बरें म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय आनी मुखेल्यांनी तांचे दिसाचे सेवे मुखांतर तांच्या हाताखाल आसलेल्या सर लोकांक लौकीक बनपाचें सोटून जोडूंक प्रयत्न करीशे आनी तशेंच प्रगती निश्चाची वावर करच्या वावर दिवच्याक प्रेरीत कर म्हणून आमचे तुमच्या उदार मनाक आमी आभार जावन आसा. नित्य धर्माचे आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचे देवून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पदवेदारा बापा हो तुजी दाराळ आशिर्वादां आमच्या विगार बापांचेर. तुवें तांकां सभा देण्यानी भरलें. तांकां तूं बरी भलायकी आनी तांणी आतिताची सर कामां योजना तुज्या दैवी कृपेन फिरगसगाराच्या सहकारान सफळ जावन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हो येवकरसाचो संभ्रम आमकां समेस्तान जिवन जिजतय आमचो बरोसो गूण करूंक आनी जिविताचो शेवट समजूंक आदार जावं म्हूण मागता. बापा तूं जायना ते प्रत्येक या फिरगजेची हांगासर कोणा येवं जावना तांचो सगळ्यांचो उदास काडया. तांच्या भुरग्यां खातीर मागया नत्रां खातीर मागया. देव त्या कुटुंबाक आस्वादाने बरोवन दी. हांगासर आयिल्ल्या आमकां सगळ्यांक देव ताच्या विस्तार आस्वादान बरोवन आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुजे मुखार दवरली आमची मागणी आनी प्रार्थना जावन आसात. आमचे थोड्यो आशा आनी गरजो लौकीक आनी आत्मीक त्यो गरजो तूं आमकां सुदारसिताय ह्या खातीर आमकां अर्गां दिता. आनी कितें आमकां मागूंक आसा बाकी उरलां आनी तूं आमकां बरें म्हूण चिंताय. तुज्या उदारपणान तूं आमकां फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बदलून दी मासतां क्रिस्ताच्या. आमी तुका वखदावन तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वावची जर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवीर बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तय आमी तुका दिरमासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो
आमच्या दिन तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवस्ताव जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवसच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमयावर आमी तुज्या कृपेत वाडत वेतां. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवडून सगळो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका देणे पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगात. आपलेच कुशेन कस्त मरण सुसुबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातसतानी काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वसलो, ती आपल्या सिसां दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात पातकांचें बोक्साने मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसो तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासा करार. बवडतसो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड रगात सवतले आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुज्या परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर एकठांय जाल्लेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन जुजे, भगेवन दंदूर आनी भगेवन विशेन पावल आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ले आमच्या बापाचे मागण्यात आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वसी सगळ्यात ही संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, नेम आमचे सुकल्ल्या मुक्षितांव तशें आमची बदकां बगोर
आनी आमकां आंकाने पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दे सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशाणे तेगतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवताचेर दिस्त घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिणे कोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां काल तुमचे समे आसो माय मगासो गुरसांव एकामेकाक आमी शांती पटोवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटेले आमची काकूत देवाचे शिडये संसाराचे पाप कटेले आमकां शांती दी वो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा पयली आमी सर सुबागी समिया पिंजेवचे म्हाका पवना पुत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्ट प्रीत मोगाचा राव तूं काळजान म्हज्या Nandang kertas
स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतून काळजान मोच्या जशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गा तुज्या वैभवांत आमकां वांटो मेळो ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. आबा मायची वळख आसा पूण वेळा काळाची रोजां गुंची शाही पळयतना सुदरण्याची कंत्राळां देखतना आमकां समाजेस आमी सोचेतीस पयसनान म्हळ्यार दिसून येता. कितेंय जावं आज 6 विशेष पावल सभा तांच्या पात्रोणाचे फेस्त आचरण करता आसता ह्या सुवाळ्यात नित्यादर जुबली समिती आनी 6 विशेष पावल सभा संघात मेळून आमच्या फिरगेजीच्या जुबली वर्साच्या उगडास मलगडोचो दीस विशेष रितीन मानून हाडचे ह्या कार्याक हांगासर हजर जाल्ल्या सर मलगड्याक त्याच परी फिरगज घरांक माया मोगासो येवकार मागता. ह्या विशेष कार्याक मुखेल सैरजवन आयल्यात 6 विशेष पावलाचे डिरेक्टर आनी सांतांतून आश्रयाचे आडळतेदार मानादिक बाब फ्रांसीस डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक माया मोगासो स्वागत. 6 विशेष पावला सभा केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष हेराल्ड मोंतेरो उपाध्यक्ष मानेस जॉन सांडाना तुमकां ह्या कार्याक मानाचो स्वागत. मुखेल सैरे जावन बाब फ्रांसीस सोज हांगासर आयल्यात तांकां येदोळूच विगार बापान सांगले बरें 4 तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसात जाल्यारय ते खुशीन दोन हांगासर आयल्यात. बरीच एक सादे पाद्र्याक म्हण जावे ती तांकां म्हणयेत कित्याक म्हळ्यार हांव तांकां पयल्यान हांव वळखता. पयलें ते केलार फिरगजेन आसले सादे बोळे आनी कालते म्हणयेत आनी मस्त उमेदवंत श्री संघटनाचे निर्देशक तशेंच आमचे SVPचे आत्मीक निर्देशक तशेंच सांतांतून आश्रयाचे आडळतेदार लिजन ऑफ मेरीचे निर्देशक इतले हुद्दे तांकां आसात. तांकां ह्या अपुर्बाच्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत मागता. तशेंच मोगाचें नांव कार्याक हांव मनाचो स्वागत दिता. हांकां नोर्बर्ट आनी 6 विशेष पावलाच्या सर सान्याकडे ते मोगान आसात. फजीर पिरगजीन तांची वस्ती बऱ्या मनाचे बरे चिंतपाचे तांकां ह्या अपुर्बाच्या कार्याक हांव स्वागत मागता. हांकां रोहन पिठो मुखाऱ्यान फूल देवन मान करता. इगर्जेच्या ग्राउंडारूच आसता सडावल संजेच्या आयल्यार तुमकां मेळटा. बरेच ताका उमेद आनी खंयचीय मुखेलपण घेवचें म्हळ्यार ताका मस्त अभिरुची. ताका ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. आमच्या मालगड्यांक तशेंच स्वागताची उतरां 2 म्हजी आखेर करता. देव बरें करूं. सर्वांक आतां हांगासर मुखेल सैरे मानादिक बाप फ्रांसीस हांचे तावन ल्हान संदेश. तशेंच 6 विशेष पावल सभा तांचो वार्षिक दीस चलयतात. ह्या संदर्भार 6 विशेष पावल सर सांड्यांक तांकां कुमुगाच्या सर फिरगजकारांक हांव उल्हास पटयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. तिसरें आज मालगड्यांचो दीस. हांवें जायत्यो सांगेत्यो आसल्यो थोड्यो हांवें सांगल्यात पुरा सांगूंक जायनात. आतां एक सांगत कोणाची प्राय सारल्यार कोणायकी सांगो मोडना आमी तरणाटींत म्हणटा. आनी त्या देखून भायल्या गांवांत मस्तू लेन आसात. लेन म्हळ्यार गल्ल्यो वचूं हांगाचे बरी व्हडले मारोकणी आनी थंयसर एकली चलताली. एकल्यानी सारलें वॉट इज युअर नेम. माय नेम इज एन म्हणाली ती. एन म्हळ्यार तिचें आडनांव नांव. वेर डू यू लिव डावन द लेन म्हळ्यार सकयल. वॉट इज युअर एज. कॅबेज म्हणाली. म्हळ्यार एज सांगूंक कोणाय की नाका तरणाटपण आमकां सदांच जाय.
मुगाचेणो आयच्या संदर्भार हे कार्यक्रम आसा केल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमी इतलीं जाणां हांगासर आयल्यात मलगडी तुमकां देवाचें बेसांवां आशिर्वादां मागता आनी प्रत्येक जावन तुमच्या फिरगेच्या जुबलेवार आनी जायतीं कार्यक्रम आसतलीं तुमकां बरें मागून विशेन पावलाच्या साबेक सांड्यांकी बरें मागता तांकां कुमो करा आदार दिया आनी तांकां दिल्ली कुमोक दुर्बळ्यां मेळटली देव बरें करूं एक पाद्र्याब फ्रान्ससो वो 1581 ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಜನ್ಮಲ್ಲೋ 1660 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ದೇವಾದಿಂದಲ್ಲೋ वो पाद्र्याब सोरोन सुमार 250 वर्सां उपरांत फ्रेडरिक ओझानाम जल्मता वो 23/4/1813 इस्वेन जल्मल्लो आनी 1833 इस्वेंत तो वकाला शिकतना ताका बोगले ताच्या भावारी मस्त दुबळो लोक आसा ह्या दुबळ्या लोकांक इसारतले कोणूच नात त्या खातीर 11 जण लॉयर आपल्या 20 वर्साच्या प्रायर हे सांगाता मेळ्ळे आनी तांणी हो संघ तांणी तो घडलो आनी फ्रेडरिक ओझानाम आज सांज जावना तो भाग्यवंत ताका पसारला आनी खंडीत जावन थोड्या वर्सांनी तो सांज जातलो आनी ह्या सांताचो मान मेळोवंक आमी सकडांनी आमी बऱ्या तरान मागा जाय मोगाच्यानो विशेन पावला विशांत आमकां वस्तू गुत्त आसा हांव ताचे विशय सांगना आज हांगा मलगड्याचो दीस आचरण करतात मलगड्या विशयांत पाद्र्याबार मस्तू सांगलें हांव एक 2 संगती मलगड्यांक कानांत घालूंक प्रयत्न करता आनी हांवें कितें सांगलां तुमी खंडीत जावन पाळी जाय सामान जावन मलगड्या थंय आसची 2 पिडा एक शुगर डायबिटीस दुसरें प्रेशर ह्यो 2 पिडा सडाव जावन सकट मनशाक आसतात आनी ह्यो 2 पिडा पुरा मनशाची भलायकी होगडायतात जरी तरी तुमकां कोणायकी शुगर आनी प्रेशर आसा तांच्या मलगडी हांगा आसात तुमी फाटल्यानी तांची भुरगीं इतली आसात ताचे विशयांत मस्त जागृताय करा कोणा शुगर आसा तुमकां एकच गुळयो आसूंक पुरो बिलकूल त्यो गुळयो सुकय नाकात बिलकूल एकादा वेळा तुमी शुगराच्यो आनी प्रेशराच्यो गुळयो सुकयल्यार विदीन 1 or 2 years तुमच्यो किडनी फेलियर जातात हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या अनुभवान फाटल्या सुमार 30 वर्सां हांव विशेन पावल सभेत वावर करन आसा आनी मस्त जाणांक येवची पिडा हीच शुगर आनी प्रेशर ह्यो बिलकूल सुकया आनी हाका तुमकां ट्रिटमेंट आसा ते रेग्युलर तुमी काणगे जाय आनी जरी तरी हें ट्रिटमेंट तुमी काणगे ना जाल्यार विदीन 2-3 years तुमच्या किडनी फेलियर जाता आनी किडनी फेलियर जाल्यार तुमकां मागीर डायलिसीस गरज पडटा आनी डायलिसीस जरी तर एपटी स्टार्ट जाले हप्त्याक 3 दीस वचोंक पडटा तिके कॉस्टली ट्रिटमेंट हे आनी हे ट्रिटमेंट सड्ड तेंप मनशाक आवूंक दिना सड्ड म्हळ्यार 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां अति चड म्हळ्यार 5 वर्सां मात्र वांशीत म्हणलें गॅरंटी देखून कोण मी मलगडी आसात बिलकूल जावन 3 म्हयन्याक एक पटी तुमची रक्ताची परीक्षा करा तुमकां शुगर आसा पळया शुगराचे कंट्रोल करा कणांतय तुमी कंट्रोल करा शीत आनी सट जेवी नाकात चपाती या गोडशे खावंक वचनाकात हे तुमकां मुख्य जावन तुमच्या मुखल्या भलायकेक तुमकां अति गरजेचे आनी हाचे वरवीं आनी दुसरे कॅन्सर इत्यादी येवचे ताका आमी कांय करूंक जायना जावंक पुरो दुमटी या पूड या सिगरेट कॅन्सरा कारण जाता वय पूण सरताव आमी कोणी ते वापरिना देखून कॅन्सर जातली पिडा युजली आमकां सरताव आमकां येना पूण ह्यो 2 पिडा आमकां सरताव सकणाक आसात आनी हाचे वयर आमी मस्त जागृताय करी जाय देखून तुमच्या भलायकेची जागृताय तुमीच करा आनी प्रत्येक जावन तुमच्या काळजाची नितळाय सांबाळा आमी केदाळाय काळजान आनी मोतयेंत नितळ आसल्यार आमकां कसलोच दुबाव आसना खंयच्या घडयेकी मरणाक आमी तयार आसा जाय मुख्य जावन वैशांती पावल सकल एक सांदो मुख्य जावन तांणी आत्मीक बरेपण पळोवंक आसा आमच्या पसक्या कुटुंबांत आमी तांकां जिवंक दिवचे वखद दिवचे भूक दिवचे शिकोवचे मात न्ही
तांचे आत्मीक बरेपण आमी मुख्याजान पळोवंक आसा ती आत्म्यांत ददोशी जाल्यार ते हेर सर संवसारीक संगतींनी ती ददोशी असतात देखून इतल्यार म्हजी उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. क्रिस्तांचे आमकां SVPच्यांक मस्त सहाय दिता. पूण ह्या पैकी थोडे मुखेलदानी आमचे थंय आसात. ह्या मुखेलदानींनी हांवें नांव आपयल्ले कडले विगी मुखार येवचें कित्याक म्हळ्यार येदोळ तूं मोठ दिसता. ह्या मुखेलदानींक मान करूंक हांव मनादीक बाब फ्रांसीस सोज हांचे कडेन रमेश जुलियट डिसोजा माते वाडो, मोंती डिसोजा सांत आंतोन वाडो, विल्मा फेर्नांडीस माते वाडो, जुलियाना नजरेत बाळोक जेजू वाडो, लॉरेन्स लसरादो नित्यादर वाडो, एवजिन सिंथिया डिसोजा बाळोक जेजू वाडो, फिलोमेना डिसोजा जुवां वाडो, वाड्याचे गुरकार विक्टर डिसोजा माते वाडो, जॉन मंतेरो लोक वाडो, अनिता डिसोजा जुवां वाडो, मॅक्सिम टेलिस झुजे वाडो, फिलोमिना मस्करिनस मार्क वाडो, अँथोनी डिसोजा नित्यादर वाडो, मॅक्सिम डिसोजा झुजे वाडो, मॅक्सिम डिसोजा सांत आंतोन वाडो, निंपा फेरावो बाळोक जेजू वाडो. तशेंच मोगाचे न्हू सबार वर्सां तावन आमी मलगड्याचो दिवस आचरण करतना उल्हास डिसोजा सांत आंतोन वाडो म्हणजे जुवां वाडो म्हणजे फिलोमेना डिसोजा येदोळूत तांवें नांव आपयल्लें तांचो पूत जावन आसा. हांव उलो दिता उल्हास डिसोजाचो मान फिलोमेना डिसोजान हेणें घेवचो. सबार वर्सां तावन मालगड्याच्या दिसाक ते आमकां आर्थीक सहाय दितात. दायकन ताळयांचो फुल्लबायक आमी देव बरें करूं म्हणचें. मान घेतिल्ल्यांक तशें मान दिल्ल्या सर आमच्या पिरगस घराणो हांव आतां भाशण करिना कित्याक म्हळ्यार तुमी मस्त भाशण आयकली न्ही गे वय देखून तुमकां समेस्तांक ह्या कार्यांत व्हडा संख्यान हांगासर हजर आसात. खुशी म्हाका मस्त खुशी मस्त पुरा चारां थंय म्हणसर फोर्नो लोक ह्या कार्यक्रमांत हजर आसा आनी पाद्रापांनी सेऱ्या पाद्रापांनी ह्या विशयान सांगलें मस्त लोक हांगासर आज ह्या कार्याक हजर आसात. मलगड्या सांगाता सगळी पिरगजत आसा निजाय की संतोष तृप्ती म्हणालो. आज हांगासो कार्यनिर्वाहक बेन्नाक पळयतना म्हाका किशेंगी उडास आयलो. खंयच्यागी एका ड्रामांत सांगून मुगतना म्हणल्यार ड्रामांत तें ड्रेस एकलो घालन आसलो पळयलें तुमी पळयलां तो हांव सुतो देखून बेन्नाक पळयतना आज संतोष जालो म्हाका जायत गे. देव बरें करूं. सगळ्या संघटाक आमच्या जुबल्यो समितीक तशेंच SVPक परत एवढी देव बरें करूं म्हजी दोन उतरां करता. जुबल्यो कार्यक्रमा बाबतीन मांडून हाडच्या मालगडेच्या दिवसाच्या संभ्रमाक सर बरें मागता. तुम्ही सोलोवचे हे सगळी कार्य भोव यशस्वी जावं म्हूण आशयता. मोगा सभे अध्यक्ष संदे साविशीत पौल सभा मंगळूर दक्षिण वरडो बाप्टिस्ट डिसोजा. ही नित्य धर्माची पिरगत आमकां धन्य देवा फोव केल्ल्याक तशेंच पावसांत आमकां राखल्याक नित्य धर्माक अर्गां दिता आनी सरेस्वर बापाक अर्गां दिता. आमच्या पिरगजेन हर एखाद्या वर्सा आमचे SVP गटाक प्रायवंतचो दिवस आचरिता. पूण ह्या फावटी आमच्या पिरगजेचो रुपयोत्सव देखून आमच्या पिरगज घराणींच प्रायवंतचो दिवस आचरण करीचे म्हणून जुबल्यो समितीन मानून घेतला. ह्या मलगड्यां संगी आमच्या पिरगज घरांक सांगाता मेळचो म्हणची अप्रुपाची घडी जावन आसा. मोगाच्या मलगड्यानो तुमी जावन आसा जाणटी जाणारे. तुमी जावन आसात ह्या पिरगजेचे आदले फुडारी. तुमी हर एकलो देवबिरांतेचे जावन आसात. तुमच्या मागण्याद्वारे अख्ख्या नित्य धर्माई पिरगजेचे चित्रान बदलोवन सादी आसा आनी पिरगजेचे योजन तुमच्या मागण्याद्वारे वेगळीच जारी जाता म्हूण बरोवसो आमकां आसा. आयचो दीस तुमचो जावन आसा. ह्या वेळार तुमकां सर्वांक बरी भलायकी मागता. आयच्या दिसाचे संदेश पाठयता आनी तुमकां सर्वांक बरें मागता.
मोगाच्यानो आमच्यामध्ये हजर आसात सांतांतोन आश्रमाचे सहनिर्देशक SVP सेंट्रल काउन्सिलचे आत्मिक निर्देशक DCCWचे निर्देशक या कार्या मुखेल सैरे जावन आयल्यात फादर फ्रांसिस डिसोजा तुमकां जुबले समिती तर्फे तुमचो मनभरवरकी उपकार वावरता. आमच्या मध्ये आसात आमचे विगार खंयचेय कार्यक्रमाक करचे जाल्यार जुबले समितीन इत्यार करून बरी सलाह सुचना कान घेवन कार्यक्रम यशस्वी जावंक तांची मेहनत मस्त आसा. तांणी ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आसात, तांकां आमी आभारी जावन आसा. ह्या कार्यक्रमाक आमकां आमच्या आपोवणे स्वीकार करून हजर जाल्यात SVचे सेंट्रल काउन्सिलचे अध्यक्ष मानिस एरेड मोंतेरो जुबल्यो समिती तर्फे तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कार्यक्रमाक हजर जाल्यात सेंट्रल काउन्सिलचे उपाध्यक्ष मानिस जॉन सल्डाना, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मध्ये वेगळे आसात आमच्याच SVP घटकाची अध्यक्षीण मानेस लीलेट कॅस्टेलिनो, तांणी ह्या कार्याक विशेष वावर केला, तांकांय जुबल्यो समिती तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मध्ये हजर आसात आमच्या पिरगजेची उपाध्यक्षीण मानेस रिटा सोज, कार्यदर्शी प्रांकी पिरावो, तुमचोय मनभरकी उपकार वावरता. हे कार्यक्रम हर एक वर्सा SVP घटक चलोवन व्हरता. ह्या फावटी तांणीच करीजे म्हणून तांची आशा आसली. ह्या फावटी तांणी इल्लो त्याग करून हे कार्यक्रम जुबले समितीक दिला. SVची अध्यक्षीण मानेस लिनेट कॅस्टेलिनो आनी SVच्या हर एका सन्यांकी जुबल्यो समिती आभारी जावन आसा. आज तांचे अर्गामी जावन आसा, तांचे पेस जावन आसा, तांकां ह्या घडी हांव सोरितींनी बरें मागता. आमच्या मतीक संतोश करच्या खातीर सांगीत क्षेत्रांत आतांच्या काळार विविध नमुन्याची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां आसात. आदल्या काळार आमच्या पुर्वजांक संतोष मेळच्या खातीर इल्ली सूर पिवून घुमटांचो खेळ म्हूण आसलो. त्या उडासाक आमच्या मालगाड्यांक संतोष दिवच्या खातीर घुमट्यांचो नाद उठोवंक आसा. कुलशेखरच्या मानेस चार्ल्स डिसोजा पांगडाक भेट दिल्ल्या वेळार तांणी संतोषान ओप्पिकी दिली. मानेस चार्ल्स डिसोजा आनी तुमच्या पांगडाकी बरें मागता. ह्या कार्यक्रमा फाटल्यान विशेष रितीन जुबल्यो समितीच्या हर एका सन्यांनी तांचो वावर करून हर एका कमिटीक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याक कार्यनिर्वाहन केल्ल्या मानेस बेन्ना, फोटोग्राफर अनिल, ह्या कार्या बेदी शृंगार आयिल्ल्या धर्मभयणीक, लितुर्जीक बऱ्या रितीन चलोवन व्हेल्ल्या SVP, फुलांची वेवस्था केल्ल्या फुल्लोक, बसकांची वेवस्था केल्ल्यांक हर एका दानीक, आख्या पिरगजदारांक, प्रायवंतांक आपोवन हाडूंक कुमक केल्ल्यांक, जेवण स्पॉन्सर केल्ल्यांक, आयस्क्रीम वदक आशिल्ल्या आयडियल, कॅटरिंग वदक आशिल्ल्या डेलायट, विशेष सहकार दिल्ल्या नैनल, रॅन्सन, स्टेजी आनी चेअर वदक आशिल्ल्या विन्सी एलियर पदव, प्रत्यक्ष परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. मानून हाडून जुबले वर्साचे आसू संदर्भार आमच्या काळ जमानांनी उगडास दवरचे तसले जावच्याक आमच्या फिरगज विगारांनी तसेच जुबले समितीन चिंता पाठवून हे कार्य भोव व्यवस्थित रितीन मानून हाडला असता. हे कार्य भोव सुबेत रितीन चलून व्हरूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. संवसार आज 21व्या शतमानाक पावला. जगात एक मट्ट वेगान बदलते आसा. संपर्क साधना संवाद सहित संगीत व जंत्रा उत्ती मोठा पावल्यान. आदली घुमटाची कळशी मायक जाल्यान. पेरलोक ब्रास बँड कोणशाक पडल्यात. आधुनिकता वरवीं घुमटा पदां, दुळफदां, गाना, कानयो, मुनयो, हुमिन्यो वेस वळो आलवलेंच्या हंतार पावल्यात आसता. ह्या दिशेन आमच्या विगारांनी एक चिंता पाठोवन घुमटा पदां जिवाळ दवरूंक ह्या कळेंत हेळुल्लो
मालगडो कलाकार मानेस चार्ल्स डिसोजा आणि तांचे संगाती हांगासर पावल्यात. उदेंतीचे रोम म्हणून आवडल्या मंगळूरची सोबाय एक अपूर्बाय. कारवाळेच्या दर्या वेळार मार्च्या लारांच्या हरियेका लारांची दृश्य सोबाय देखतेला पिशार घालता. पाडला कुशीन आपल्या रानावनांनी दोंगर पर्वतांनी सोबची रूख जडा हांगाची नैसर्गिक ग्रेस्तकाय संवसारार पसरतत आसा. बाडगा कुशीन आसची समतट भूंय फुलां फळांनी दानी कृषींत प्रधान जावन वर्साच्या 6 म्हयन्यांनी धरती पासवे न्हेसून देखतेल्यांच्या दोळ्यांक थंडाय दिता. सांगाता आमची मायभास कोंकणी अभिमानान रास करता. आज कोंकणी संगीत कला एक ग्रेस रूप घेवन आसा तर ह्या कलेचे पालन पोषण कितल्या वांटेन जबाबदारी रितीन सांबाळून हाडला म्हणलें सवाल जैताक लजे घालूंक पुरो. कोंकणी संगीतांत हर प्रकारांत आमच्या कलेची ग्रेस्तकाय उखलून दिसता. कारावळीच्या मासली पक्षच्या मोगरेच्या गितांतावन शेतांत वावुरच्या शेतकाराच्या वावरा विवरच्या गितावरेक लग्न माटव्यांत सवेर सोपच्या होरे थोकलेच्या वर्णनातावन पाळण्यान दळोंची बालगितावरेक मोनाक आनंद दिवच्या घुमटपदां उडत्या नाचत्या बायलां पर्यंत आमच्या कोंकणी संस्कृतीच्या भंडारांत कोंकणी संगीताचो स्वाद आसा. तशेंच रसिकांक पिशार घालचो नाद आसा. कळेंत हळिल्लो आमचो मालगडो कलाकार मानेस चार्ल्स डिसोजा कुलशेकर आपल्या 8 जाणां कलाकारां समेत आमचे मदें आसा. तुमकां दादोशी करच्याक मानेस चार्ल्स तुमकां ह्या कार्याक सर बरें मागता. पयशिलो संबंद ही आसा म्हूण दिसता. तरी मानेस चार्ल्स सोज कॉर्डेल्सो ताचे सांगता थोडी वर्सां न्हू हांव इंस्टिट्यूशन वेतेत आसा. देखून ताच्या तर्फेन ताच्या पंगडाच्या तर्फेन तुमकां समेस्तांक एक बरी सांज मागता. एक ह्या सांजेर ह्या घुमट्यांची पदां तुमकां खुशी करूंक पावतली म्हणली आमची पातयणी आनी त्या पंगडाच्या तर्फेन तुमकां हांव बरो स्वागती मागता. हांगासर आसा मदेगत बसला. आज मालगड्यांचो दीस. मालगड्यांक इल्लेशें मनोरंजन दिवंक तरणाट्यांनी येवचें आसलें. देखून आमचे मदें तरणाट्यां मदलो तरणाटो आसा मानेस चार्ल्स सोज. 86 जालीं ताका. आज हांगासर बसून ह्या घुमटां संगी तुमकां दादोशी करूंक तूं आयला. थंडी जावन तुमच्या बेसांवांत ताका आणखी थोडी वर्सांचें बरें आवक बरी भलायकी आनी घुमटां सांगाता वावर करचें एक अवकाश ताका परतून लाबोवन दी म्हणली म्हजी आशा. तुमचें बेसांव तुमच्या ताळयांचें बेसांव ताचेर आसूं दी. ताचे सांगाता आसा जॉर्ज फेर्नांडीस कॉर्डेल. एकलोसो हात उगोल्यार बरें आसा. मेल्विन सोज कॉर्डेल्सो. राजेश लोबो कॉर्डेल टावन. रोशन डिसोजा कॉर्डेल टावन. आयसाक पिरेर ओमजूर टावन. क्लाईव आनी आस्ट्रेन हे आसात मानस चार्ल्साचे नातू. आनी ही घुमटांची कला मुखारसून व्हरोंक ते हांगासर आपल्या आबाक सांगात दितेत आसात. आनी तुमच्या बेसांवा सोमे घुमटांचें कार्य आरंभ जाता. धाकटीशी एक घुमटां सगळे सांगतात गोंयांत हांव देवून आयिल्लीं आनी विविध रितीन खेळटात. घुमटां सांगता गोंयांत नासी चलता. घुमटां सांगता सिद्धी जे घुमटांक बरोच मान दितात. एक आल्तारीर म्हणल्यार बरी दवरतात. सिद्धीचो नाच आनी पदां घुमटां सांगता जाता. आनी आमचे मालगडे घुमटां घेवन आयिल्ले आपरूप ह्या सडावच कृशीक आशिल्ले. आपली सदांचो दिसपडटो वावर जाल्या उपरांत इल्लेशें पुरासन काडूंक इल्लेशें सुशेग भोगोवंक इल्लेशें मनोरंजन करच्या खातीर ह्या घुमटां सांगाता पदां गायताले. आनी ओडलूस म्हळें सूर पियोन पदां घुमटां म्हणटाले म्हणून. पूण आमी कोणी हांगा सूर पियना सोरोय पियनात. आनी तरी हे घुमटांची पदां अपुर्बायाचीं पदां आसात. आनी ताचे सांगाता आमची थोडी आदल्यो काणयो आदले विसार देंवन आयल्यात. आनी आणखी थोड्या वर्सांनी ते विसार ते अपुर्बाची संस्कृती अपुर्बाची भास कुडियाळटावन शहरांतून भायर येतना भास बरीच घटमूट दिसता. ह्या प्रसारांत ह्या वाठारांत कोंकणी बरीच वाडल्या. तुमच्या भुरग्यांच्या तोंडार ती बरीच खेळटा. अशीच ती आमची भास खेळोवन दी आमची संस्कृती मुखार वचून दी म्हूण आशून पयलें
जे पद आसा ती एक काणी सांगता दावीद आनी गोलियाताची काणी अपुर्बाची एक काणी तांचे मदें ते झुजू ते कशें चल्लें ती लढाई त्या विशयान हें घुमटांचें पद सांगता पूण ताचे पयलें आमची संप्रदाय आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो उडास काडचें एक धाकटेशें गीत म्हणल्यार बरी ह्या घुमटां सांगाता तुमचे मुखार सादर जाता चार्ल्स आनी ताच्या सांगात्याचो न्हू घुमटांचें हें अपुर्बायेचें कार्य Santa Kurusacha Kuruvina 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 Nivar Amka Amcha Deva Santa Kurusacha Kuruvina Nivar Santa Kurusacha Kuruvina Nivar Amka Amcha Deva Santa Kurusacha Kuruvina Nivar Amka Amcha Deva 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 Amcha Dusmanatule 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 Santa Kurusacha Kuruvina Santa Kurusacha Kuruvina Nivar Amka Amcha Deva पूर्वेली कथा ऐका बाबा सांगता तुमका पूर्वेली कथा ऐका बाबा सांगता तुमका पूर्वेली कथा ऐका बाबा सांगता तुमका पूर्वेली कथा आधी मगा असली बा इस्रायल परजा 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 इस्रायल परजा देवाक मानवाल्या इस्रायल परजा देवाक मानवाल्या इस्रायल परजा देवाक मानवाल्या इस्रायल परजा देवाक मानवाल्या ऐका बाबा सांगता तुमका ऐका बाबा सांगता तुमका पूर्वेली कथा इस्रायल पोरजेक नातुलो राई इस्रायल पोरजेक नातुलो राई इस्रायल परजे नातलो राई इस्रायल परजे नातलो राई दिसानी रात परजा मागणे करताली 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 परजे गे कराई देवादी म्हूण मागताली परजे गे कराई देवादी म्हूण मागताली परजे गे राई देवादी म्हूण मागताली परजे गे राई देवादी म्हूण मागताली ऐका बाबा सांगता तुमका ऐका बाबा सांगता तुमका पूर्वेली कथा
पजेचे मागणे कोणू देवान तांकां दिलो एक राय इस्रायल पोरजेक राय कोण बा इस्रायल पोरजेक राय कोण मू इस्रायल पोरजे राय कोण बा इस्रायल पोरजे राय कोण मो पिराय शिराय उतरलो सौल मोडलो 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 देवांत घराय म्हूण विसून काडलो देवांत घराय म्हूण विसून काडलो देवांत घराय म्हणून विसून काडलो देवांत घराय म्हणून विसून काडलो ऐका बाबा सांगता तुमका ऐका बाबा सांगता तुमका पुरविली कथा आणि त्या काळार असली ब ती फिलिस्तीन पोरज आणि ती फिलिस्तीन परजा इस्रायल पजेचेर झुजाक उठोल्या फिलिस्तीन पोरजेक मुखेली कोण फिलिस्तीन पोरजेक मुखेली कोण फिलिस्तीन पोरजे मुखेली कोण फिलिस्तीन पोरजे मुखेली कोण रक्षिणी सोपूत बारकोस भरयो रक्षिणी सोपूत बारकोस भरयो रक्षिणी सोपूत बारकोस गलियो रक्षिणी सोपूत बारकोस गलियो गलियाक भोळोवन राय सावल भियेलो 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 ऐका बाबा सांगता तुमका ऐका बाबा सांगता तुमका पुरविली कथा बोकरां बसो गोळीबा दावीद बाळ बोकरां बसो गोळीबा दावीद बाळ बोकरा बसो गोळीबा दावीद बाळ बोकरा बसो गोळीबा दावीद बाळ 360 शेळयांक सरून हाडतालो 360 शेळयांक सरून हाडतालो 360 शेळया सोरून हाडतालो 360 शेळया सोरून हाडतालो देवांत घराय जावंक विसून काडलो देवांत घराय जावंक विसून काडलो देवांत घराय जावं विसून काडलो देवांत घराय जावं विसून काडलो ऐका बाबा सांगता तुमका ऐका बाबा सांगता तुमका पुरविली कथा असेंब देवान सामुएल प्रवादीक दाविदाच्या बापा जशे कडशीन धाडलो आणि ताका सांगले तुझ्या पुता दाविदाक देवान इस्रायलीचो राय जावंक विसोन काडला म्हणून आणि ताणें ताका राय म्हणून तेला येयलो दावीद कृपेन भरलो 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 दावीद कृपेन
जालो दावीद दैरान गट जालो दावीद झुजाक भायर सरलो 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 आणि ऐका बाबा सांगता तुमका ऐका बाबा सांगता तुमका पूर्वी लिखना असेंबा दावीद झुजाक भायर सरलो आणि आपल्या बापाईकडे रजा मागा लागलो आणि त्या वेळार तासो बापाई ताका या परी सांगा लागलो इदानंद नांकुवरा दावीदा बाळा इदानंद नांकुवरा दावीदा बाळा इदानंद नाकुवरा दावीदा बाळा इदानंद नाकुवरा दावीदा बाळा गोलियाकडे झुजाक तू वसनका बाळा गोलियाकडे झुजाक तू वसनका बाळा गोल्याकडे झुजाक तू वसनका बाळा गोल्याकडे झुजाक तू वसनका बाळा दुधाचे दांत तुझे जडले नांद बाळा दुधाचे दांत तुझे जडले नांद बाळा दुधाचे दांत तुझे जडले ना बाळा दुधाचे दांत तुझे जडले ना बाळा गोलियो तुका लगाड काढीत रे 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 बाळा इदानंद नाकुवरा इदानंद नाकुवरा दावीदा बाळा गोलियाकडे सुद्धा गाव येतो लोंबाबा गोलियाकडे सुद्धा गाव येतो लोंबाबा गोल्याकडे सुजा गाव येतो लो बाबा गोल्याकडे सुजा गाव येतो लो बाबा गोलियाचे शीस आव कापतो लोंबाबा गोलियाचे शीस आव कापतो लोंबाबा गोल्याचे शीस आव कापतो लो बाबा गोल्याचे शीस आव कापतो लो बाबा आणि गोलियाकडे सुद्धा गोल्याकडे सुजा गाव येतो लो बाबा असे म्हणून दावीद झुजाक बैसरून गेलो आणि 5 तेलते पातर आणि आपली गोंबीण काढून त्या गोल्या मुखार उबो रावलो आणि या भुरग्या दाविदाक पळोवन तो रकोस गोलियो या परी केंडोंक लागलो 5 पतर एक बडी सुण्या मारूंक रे दाविदा 5 पतर एक बडी सुण्याक मारूंक रे 5 पतर एक बडी सुण्या मारूंक रे दाविदा 5 पतर एक बडी सुण्या मारूंक रे 5 पतर एक बडी सुण्याक मारूंक रे 5 पतर एक बडी सुण्याक मारूंक रे 5 पतर एक बडी सुण्या मारूंक रे 5 पतर एक बडी सुण्या मारूंक रे 5 पत्रांनी एक बडयेन कसो जाताय रे गोलिया 5 पत्रांनी एक
एक बुडीन कसो जाताय रे 5 पत्रांनी एक बुडीन कसो जाताय रे गोलिया 5 पत्रांनी एक बुडीन कसो जाताय रे 5 पातोरी एक बोडी 5 पातोरी एक बोडी सुण्या मारूंग रे अशे म्हणून दाविदान एक पातर आपल्या गुपिणीक लायलो आणि त्या गुल्या त्याच्या कुशीन वण्ण मारलो आणि तो पातर वसून गुल्या त्याच्या थळमाट्यार बसलो गोलियो भूमीर शेवटालो 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 दाविदाचे शीस कापूंक लागलो 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 फिलिस्तीन लोक पळून धावलो 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 ऐका बाबा सांगता तुमका ऐका बाबा सांगता तुमका पूर्वेली कथा वांजेलांतल्यो कथा वांजेलांतली गणितां उपरांत पुराणांतल्यो कथा हे सर ह्या घुमटांच्या थापी सांगता आपुरबायेन वर्सांनी वर्सां जावन आमच्या समाजेंत देंवन आयिल्ली ताचे सांगता आयल्यावार म्हणयत करना इल्लेशे मनोरंजना खातीर थोडी सालती पदांय ह्या घुमटांच्या थापींत मेळोंक लागलीं आनी हांगासर सडकन आयच्या मालगड्यांक इल्लेशे दादोस करूंक तांच्या आंगांत ती इल्लोसो हुरूप येवं दी म्हणून सांगून थोडी मनोरंजनाची पदां हांगासर आसात आमी सबार पदां तयार करना आयिल्ल्या आनी एक काणी आसली सान फ्रांसीस सावेराचे कुडी विशयांत पूण आज हांगासर तोडव जाता जाल्ल्यान आमी आमकां ती दिवंक जावची ना त्या देखून हे आखेरीक एक थोडी मनोरंजनाची पदां घुमटांच्या थापी सांगता तुमच्या मुखार चार्ल्स सोज आनी हांच्या सांगत येता Antonina illamit satane damara Antonina illamit satane damara Antonina illamit satane damara Antonina illamit satane damara Alta vate kedete de merik botodya Aita vate kedete de merik botodya Aita vate merik बेरिक बोटोडिया आयता वंते केदेत बेरिक बोटोडिया वंजित पेरो सुदेत पियों कोरोडिया 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 पोटांत सप्तते मुतुद बोडिया पोटांत सप्तते पोटांत सप्तते उतुद पोपडिया पोटांत सप्तते उतुद पोपडिया करांद्याची कपारे करांद्याची कपामो करांद्याची कपारे करांद्याची कपामो गोवाक बायल नाकारे गोवाक बायल नकामो गोवाक बायल नकारे गोवाक बायल नकामो आकांताच्या वेळे रे गोवाक बायल मेळ्ळी मो आकांताच्या वेळे रे गोवाक बायल मेळ्ळी मोन मारे नडोडू
ಕೈಲು ಕಡಪೊಡು ಬಾರೆ ನಾಡೋಡು ಮಮ್ಮಿಯೇ ಕೈಲು ಕಡಪೊಡು ಬಾರೆ ನಾಡೋಡು ಮಮ್ಮಿಯೇ ಕೈಲು ಕಡಪೊಡು ಬಾರೆ ನಾಡೋಡು ಮಮ್ಮಿಯೇ ಕೈಲು ಕಡಪೊಡು ಕೈಲು ಕಡಪೊಡು ಮಮ್ಮಿಯೇ ಬಂಬೆ ಕೊಚ್ಚೋಡು 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 ಬಂಬೆ ಕೊಚ್ಚೋಡು ಮಮ್ಮಿಯೇ ಕಜಿಬು ಮಲ್ಪೋಡು 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 ಎನ್ನ ಕಾಡಿರ ಮಗಲೇನ ಎಂಕು ಕೊರೋಡು ಎನ್ನ ಕಾಡಿರ ಮಗಲೇನ ಎಂಕು ಕೊರೋಡು ಇನ ಕಾಡಿರ್ನ ಮಗಲಿನ ಎಂಕ ಕೊರೋಡು ಇನ ಕಾಡಿರ್ನ ಮಗಲಿನ ಎಂಕ ಕೊರೋಡು ಅಗಲೆಡಯ ಮುಗಲೆಡಯ ಮಾಮಿ ನಗಲೆಡ ಅಗಲೆಡಯ ಮುಗಲೆಡಯ ಮಾಮಿ ನಗಲೆಡ ಅಗಲೆಡಯ ಮುಗಲೆಡಯ ಮಾಮಿ ನಗಲೆಡ ಅಗಲೆಡಯ ಮುಗಲೆಡಯ ಮಾಮಿ ನಗಲೆಡ ಮಾಮಿ ಮಗಲ್ ಮಲೈನೆಟ ಯಾನ ನಿಗಲೆಡ ಮಾಮಿ ಮಗಲ್ ಮಲೈನೆಟ ಯಾನ ನಿಗಲೆಡ ಮಾಮಿ ಮಗಲ್ ಮಲೈ ನೆಟ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಡ ಮಾಮಿ ಮಗಲ್ ಮಲೈ ನೆಟ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಡ ಕರಾಂದ್ಯಾಜಿ ಕಪಾರೆ ಕರಾಂದ್ಯಾಜಿ ಕಪಾಮೋ ಕರಾಂದ್ಯಾಜಿ ಕಪಾರೆ ಕರಾಂದ್ಯಾಜಿ ಕಪಾಮೋ ಬಾಯಿಲ್ ನಗಾರೆ ಗೋವಾ ಬಾಯಿಲ್ ನಗಾಮೋ ಗೋವಾ ಬಾಯಿಲ್ ನಕಾರೆ ಗೋವಾ ಬಾಯಿಲ್ ನಕಾಮೋ ಅಕಾಂತಜಾ ವೇಳೆ ರೇ ಗೋವಾ ಬಾಯಿಲ್ ಮೆಳಿಮೋ ಅಕಾಂತಜಾ ವೇಳೆ ರೇ ಗೋವಾ ಬಾಯಿಲ್ ಮೆಳಿನೋ ಅಕಾಂತಜಾ ವೇಳೆ ರೇ ಗೋವಾ ಬಾಯಿಲ್ ಮೆಳಿಮೋ ಅಕಾಂತಜಾ ವೇಳೆ ರೇ ಗೋವಾ ಬಾಯಿಲ್ ಮೆಳಿಮೋ ಕುರ್ಮ್ಯಾ गेल्या पोरागो सांड तकलीमो कुर्म्या गेल्या पोरागो सांड तकलीमो कुडम्या गेल्या पोरागो सांड ताकलीमो कुडम्या गेल्या पोरागो सांड ताकलीमो तिरगी सोनो कपाडने श्री वडली झाली गे तिरगी सोनो कपाडने श्री वडली झाली मो किरगी सोनं कपाडण्याची ओढली झाली गे माय किरगी सोनं कपाडण्याची ओढली झाली मो मगनाडु कोटी पैजा दाने सुधिया मगनाडु कोटी पैजा दाने सुधिया मोगरनाड कोटी पैदा दान सुधिया मोगरनाड कोटी पैदा दान सुधिया ಮೂವಡು ದಾಬುಲೆ ಕಲಿ ಇವಡು ಇಜ್ಜಿಯ ಮೂವಡು ದಾಬುಲೆ ಕಲಿ ಇವಡು ಇಜ್ಜಿಯ ಮೂವಡದ ಬುಲೆ ಕಲಿ ಒಡೆದಿಯಾ ಮೂವಡದ ಬುಲೆ ಕಲಿ ಒಡೆದಿಯಾ ತಾರೀಡು ತಂಕರನ ಕುಜಿಲ್ ನೆಲುಳಿಯ ತಾರೀಡು ತಂಕರನ ಕುಜಿಲ್ ನೆಲುಳಿಯ ತಾರೀಡ ತಂಕರನ ಗುಜಲ್ ನೆಲುಡಿಯಾ ತಾರೀಡ ತಂಕಲನ ಗುಜಲ್ ನೆಲುಡಿಯಾ ಅಡ್ಕುಲು ರೇ ಬುಡ್ಕುಲು ತೆಲ ತುಪಾಸು ಅಡ್ಕುಲು ರೇ ಬುಡ್ಕುಲು ತೆಲ ತುಪಾಸು ಅಡ್ಕುಲು ರೇ ಬುಡ್ಕುಲು ತೆಲ ತುಪಾಸೋ ಅಡ್ಕುಲು ರೇ ಬುಡ್ಕುಲು ತೆಲ ತುಪಾಸೋ ಬಾಯಿಗೇಗ ಬಾಬು ಜಲ ಪಿರ್ಗಿ ರೂಪಾಸು ಬಾಯಿಗೇಗ ಬಾಬು ಜಲ ಪಿರ್ಗಿ ರೂಪಾಸು ಬಾಯೇಕ ಬಾಬು ಜಲ ಪಿರ್ಗಿ ರೂಪಾಸೋ ಬಾಯೇಕ ಬಾಬು ಜಲ ಪಿರ್ಗಿ ರೂಪಾಸೋ ಅಂದ ಕೆಲ ಸಂದ ಕೆಲ ಇಂದ ಸೊಪಾಸು ಅಂದ ಕೆಲ ಸಂದ ಕೆಲ ಇಂದ ಸೊಪಾಸು ಅಂದ ಕೆಲ ಸಂದ ಕೆಲ ಇಂದ ಸೊಪಾಸೋ ಅಂದ ಕೆಲ ಸಂದ ಕೆಲ ಇಂದ ಸೊಪಾಸೋ ಕುಡ್ಮ್ಯಾ गेल्या पोरागो सांड तकलीमो कुड्म्या गेल्या पोरागो सांड तकलीमो कुडम्या गेल्या पोरागो सांड ताकलीमो कुडम्या गेल्या पोरागो सांड ताकलीमो किरगी सोडणं कपाटने श्री वडली झाली गे माय किरगी सोडणं कपाटने श्री वडली झाली मो किरगी सोडणं कपाडण्याची ओढली झाली गे माय किरगी सोडणं कपाडण्याची ओढली झाली मो नास गे
तुझी तकली आला ना नाच गे कुडमिणी रंग मोदे नाच गे कुडमिणी रंग मोदे नाच गे गुडमिणी रंगा मोदे नाच गे गुडमिणी रंगा मोदे नाच गेल्यार भावाना तुझे बेकाट झाला ना नाच गेल्यार भावाना तुझे बेकाट झाला ना नाच गेल्यार पवाना तुझे पेकडाला ना नाच गेल्यार पवाना तुझे पेकडाला ना दर्या तुझ्या वेळे रे आई लागला दर्या तुझ्या वेळे रे आई लागला दर्या तुझ्या वेळे रे आईला गलाम दर्या तुझ्या वेळे रे आईला गलाम आम्ही येतो सभिकानो तुमका सलाम 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 अंतोनीना इल्लामित अंतोनीना इल्लामित संदनद मारा मनेस चार्ल्स कुलशेखर या गुमटासो तांडेली म्हणी त्या टिमासो मुखेली ताची प्राय आसा 86 ग्रेट आमी 86 खंय आसा ಗೊತ್ತು ना वयर भूमी वयर आसता की न्ही भूमीच्या पोंदा आसता म्हणना कितें जावं ह्या प्रायर ही एक मलगड्यांची कला ती जिवाळ दवरून आज एक उर्बेन तो परगट करता जाल्यार निजायकी ताचें टॅलंट आमी आज एप्रिशिएट करूंक जाय देखून आमच्या नित्याधिकारांच्या तर्फेन मानेस चार्ल्स सोस आनी ताच्या सगळ्या पंगडाक आमी आज अभिनंदन पाठयता आनी ही कला आमकां प्रदर्शीत केल्या देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंत तुमी विविध जाग्यांनी ह्या घुमटाचे आमची संस्कृती उरयजे मुखेल्या जनांक दिजे म्हूण तुमचे लागीं आमची कलती विनंती थँक्यू वन एंड ऑल थँक्यू वेरी मच आनी कितें ह्या कोंकणी भाशे खातीर आपले भारी एक बरी देणगी दिल्लो विल्फेच्या ग्रुपांत आसून आमकां बरो परिचय जाल्लो आज परत पळोवंक म्हाका निजायकी मस्त दादूस काय बगली एटी शिके तुका परत तेवटे सलाम आमची माती आमचे दायज आमची पुर्वज आमचे आस्त ह्या पोरण्या पळांक नवो आंक्र्यो म्हणटना तो रोग सुबीत ह्या दिशेन मानेस चार्ल्स डिसोजा आनी ताच्या पंगडान आमकां कोंकणी संस्कृतीची ग्रेसकाय भोव आपुरबायेन सादर केली तुमकां नित्यादर देव प्रजे तर्फेन तशेंच जुबली समिती तर्फेन हांव मान बागयतां आनी तशेंच आमची नित्यादर माय बरी भलायकी सदांच तुमकां फावो करनी म्हूण मागतां